आज कोरोनाच्या महामारीनंतर बरेच दिवसांनी जी आमची नॅशनल हायवेची जी स्ट्रीट लाईट जी आसा ती आज परत आमी एकदां उजवाड दिवपाचो हें केल्लो आसात आनी तेजे रितसर आमी उद्घाटन आज करतात. आमचे बरोबर आसात नवनिर्वाचित उपसरपंच विवेक प्रयोग पंचायतीच्यो आई, त्याच प्रमाणे आमचे ह्या भागातले पंच सदस्य, आमचे आदले सरपंच, पंच सदस्य, बाकी सगळे आमचे इंजिनियर्स, कॉन्ट्रॅक्टर्स, एस.टी. कॉर्पोरेशनचे चेअरमॅन. खूब दीस जाले आमी हें काम इतले बेगीन उद्घाटन करपाना तरेचें आशिल्लें, पूण लायट नॅशनल हायवे उजवाड हो खूब म्हत्वाचो आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान कर्फ्यू आसून सुद्दां आज आमी फक्त पंच सदस्याक धरून आज आमी रितसर उद्घाटन केल्लें आसा. उद्देश इतलोच आसा की नॅशनल हायवेचेर सबंद ज्यो लायट ज्यो आसात त्यो लायट पेटच्यो, कारण गोरवां आमी खूब गाडयो ज्यो फास्ट ज्यो येतात त्यो एखाद्या तांकां दिसना कारणान तेंचे गोरवांक ते मारून मागीर मुखार वतात, थंय आपत्ती जावपाक शकता. अशे तरेचे खूब इन्सिडंट ह्या रोडाचेर घडिल्ले आसात आनी म्हणून जातले तातडीन आमी हें सगळें इलेक्ट्रिफिकेशन नवें हें करून सगळें पोल्स पेंटींग करून नवें आमी हें काम सुरू केल्लें आसात. हांव खूब आभार व्यक्त करता आमचे कॉन्ट्रॅक्टर, त्याच प्रमाणे आमचे इंजिनियर्स, खास करून इंजिनियर आमचे सातत्यान आमकां फॉलोअप करताले, कारण ताणें आमी खूब प्रयत्न करताले, कारण चतुर्थी वेळाचेरूच आमी तांकां ते पेटोवपाक लायताले, कारण वताले खुबशे डिफिकल्टी आसताल्यो. ही आतां परमनंट सोल्युशन आनी तांणी मेंटेनन्स सुद्दां तांचे ते करताले अशे तरेची आमी बरयलेले आसात. त्याच प्रमाणे हेच जो विशय जो आसा आमचो मार्शल जे आमोणा तेवूय आमी इलेक्ट्रिफिकेशन आनी 8 दिसांनी ते पूर्ण जातलें, तेजेंय आमी उद्घाटन करतले. सरकाराचो एकमेव ध्येय आसा की नॅशनल हायवेचे स्ट्रीट लायट्स ग्रामीण भागान पोलाचेर आमकां लायट्स, बाकीचे प्रियो मतदारसंघान आमी कवर कंडक्टर रिप्लेस केल्ले आसात, नवे कवर कंडक्टर घातिल्ले आसात, खुबशीं कामां सुरू आसात. प्लस ह्या प्रियो मतदारसंघान नवे आरांडायचे कामूय आमी इमिडिएटली सुरू करतले. आणि ह्या संदर्भात हांव हांगा जमिल्ले सगळे पंच सदस्य, सरपंच, बाकी सगळे असिस्टंट इंजिनियरांचे हांव खूब आभार मागता, तुमचे आभार व्यक्त करता, कारण इतलो हो सगळो संकट आमचेर आयला तरी आसतना ह्या संकटाक आमी मात करपा खातीर सगळ्यांनी कोरोना विशयी जें वॅक्सीन जें आसा तुमी सगळ्यांनी वॅक्सीन तुमी घेवचें अशे तरेचे नमळायेचे तुमचे सगळ्यां कडेन मागता. प्रत्येक पंच समाजसेवक जो आसा तेंच्यांनी फुडाकार घेवचो, जे जाणटे आसात त्यांनी मुखार येवन हें वॅक्सिनेशन घेवचें. खास करून आमच्या प्रियो मतदारसंघात हांडोळा कॉलेज जे आसा तें परमनंट सेंटर आसा, बेतकी PHC आसा, राजीव गांधी कला मंदीर, आल्मेडा हायस्कूल, हे सगळे आमचे परमनंट सेंटर आसा आणि त्या प्रमाणे आमी मुखार वचपाचो प्रयत्न आसा. फाल्यां आमी शिवरंजनी हॉल जो आसा थंय मंगेशी कुको एकंदरीत प्रियोचे जे जर कोण उरिल्ले आसात 45+ आणि 28 तारखेक प्रियोची नवोदत विके सोसायटी जी आसा त्या हॉलान आमी सकाळी 9 ते 2 पर्यंत ह्या वॅक्सिनेशनाचे आमी आयोजन केल्लें आसा. कॅम्प कंडक्ट केल्लो आसा. त्या कॅम्पाचो तुमी लाभ घेवचो, कारण तुमच्या दारान आमी पाविल्ले आसात आणि लाभ घेतले अशी आशा व्यक्त करता. आणि हे कोरोना मुक्त करपा खातीर तुमी सगळेच सहकार्य करतले. तुमचें आरोग्य म्हणल्यारूच आमकां समाधान, आमचे सगळ्यांचें आरोग्य आसा. ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी एकामेकाक खानाक खान लावून काम करप, ताजें अवेरनेस करप हें इतलेंच म्हत्वाचें आसा. तुमी ह्या दोनूय कॅम्पाचेर लाभ घेतले अशी तरेची आशा व्यक्त करता. तर कितले पोल हे सगळे? 74 पोलाचेर आज आमी नॅशनल हायवे जी आसा म्हणजे अप टू डिस्टन्स खंयच्यान खंय येयले हे एक तो तुंडय चढाव जो आसा पळय हय हय केड्यान सुद्दां. प्लस मागीर आमचे दुसरो जो आसा तो मार्शल टू आमोणा तो सुरू जालो. ते कितले पोल? 146 ओन्ली 44 तेजे आमी. आणि एका केबलिंग कशें हे अंडरग्रावंड केबलिंग अंडरग्रावंड. ओके.